फायर हायड्रंट लायिल्लें आसा बट इट्स नॉट फंक्शनींग. कित्याक ते तांकां खबर हांगा सोसायटी ना एक जाली आनी दुसरी गोष्ट द फायर डिपार्टमेंट हॅज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द हाय रायज बिल्डींग ऑल ओवर मारगांव एंड फातोर्डा एंड ऑल ओवर गोवा. की तांणी जे हाय रायज बिल्डींग आसा ताजे ते हायड्रंट सिस्टम चलता काय ना ते पळोवपाक जाय. हाय रायज बिल्डींग बांदली म्हणून जायना. गॅसा लिकेज जाल्ली, गॅस ऑन करून शीत दवलो आसलोलें. हांव ते वाटेन गेलोलो आनी तेजे फाटल्यान हांव येयलो. म्हाका रबर लासलो असो वास येता म्हूण हांवें कॅबिनेट उगत केली. कॅबिनेट उगत केल्यार रेगुलेटरा सोबोन ते उजो आसलोलो. तेजेर हांवें लुगोट मान पालोवपाक गेल्यार आतां उलोवप येयलो. मागीर 2 पुसा उदक मारलें. मागीर कळ्ळें म्हाका तें म्हजी कंट्रोलान ना म्हूण. हांवें म्हगे बायले सांगून देर उगत करून आख्या बिल्डिंगाक कडीत केलें उजो लागोल म्हूण. आनी रिस्का आहाय फायर ब्रिगेड आपयाय म्हूण. इतले मजगतीं शेक घालूंक हाडिल्लें सामान उजो लागून लासून काबार. 3 लाखाचें लुकसाण जालां म्हण अदमास. कोणें मुद्दाम उजो घातला आसुये म्हूण पात्रांवाक दुबाव. त्याच्या सायडीची प्रॉपर्टी खंय दिल्लीवाल्यान घेतल्या. सुत ना तें लागीं आहा तूं आतां येता आसतना पळयलां तुमी तें लागीं फायर ब्रिगेड येयली आनी भायर उरली आनी ते येयले हांगासर. ते येवन कितें कांयच करूंक जालें ना. आनी तरी पूण बरी आमची व्हडी भुरग्यांनी कुशीन काडून नाल्यार कितल्या लाखांचें तें म्हाज्यान सांगूंक जावचें नाही. कावंटर आसलो 60,000 टेबलां बाबलां सगलें आयदनां सगलीं आमी हांगाच दवरून गेले. तेन्ना आमकां ते इंचारूंक येयले हें कितें काय म्हणून. हांवें सांगलें आतांच. तेले मागीर सिजनाक आमी सकयल येयलें तेन्ना हांगासर कांय दवरचें ना. आमी हांगा दवरल्या फुडें तुका कितें जाता तुजें बाटोवंक केशी ना. हें आमकां केन्नाच हें घडोंक ना. हें 70 वर्सां जालीं म्हाका. हें सगलें दिल्लीकार 2 फावटी येवन म्हाका धमकी गेलेले. हें दिल्लीकारांनी भाटांक घेतलें पूण आमकां सतावपाक बाबा. दुसऱ्यांक कोणाक न्हू. गोंयकारांक सतावपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.